एक्सेप्शन प्रत्येक गोष्टीन आसता, पूण असल्यो गजाली खंयच जावच्यो न्ही. ताज्या रेप्युटेशनाचेर जे डेंट पडला ताका सुदींग इफेक्ट कितें जावपाचो. जर तर आमच्या कोणी तरी सिनियर लेवलाच्या ऑफिसरांनी इवन BDO सुद्दां जाल्यार तांच्यांनी तर ह्या इन्सिडंटाची निंदा केल्ली जाल्यार आमकां तें खूब बरें दिसपाचें आनी ताकाय बरें दिसपाचें. पूण खंयच्याच स्तरा वयल्यान ह्या इन्सिडंटाची निंदा जाली ना हाजी आमकां भरपूर खंत आसा आनी खूब दुख्खूय आसा. तो आतां हाज्या फुडें तर जावना, इनाफ इज इनाफ. हाज्या फुडें असल्यो कसल्योच गजाली खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंट स्पेशली सेक्रेटरीच्या जर आनी पंचायत स्टाफ आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ताज्या बरोबर जर असल्यो जर इन्सिडंट जायत हाज्या फुडें जाल्यार आमी ते कशेंच खपोवन घेवपाचे ना. आनी हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की जे कोण कल्प्रीट आसा हातर तांचेर चडांतली चड आनी कडकांतली कडक ख्यास्त तांकां जावची. The secretary is wrong, and if it is proved that we will all condemn it. We will all condemn the secretary's conduct. But अशें न्हू की पयलोच ताका येयलो आनी मारलो, that means that justice is not there. रिक्वेस्ट जाता हें जे इन्व्हेस्टिगेशन जावन जे कोणी पळय इन्सिडंट केला म्हणजे जें कितें केलां ताका पनिशमेंट जावपाक तुमचे कडल्यान आमकां फूल सपोर्ट जाय. कित्याक इन्सिडंट हांगा जाला स्टाफ आनी तुमची कॉपरेशन आमकां जाय एविडन्स दिता तेन्ना. ताका जे कोणी इन्सिडंट गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर असॉल्ट जाला ताका एज पर लॉ पनिशमेंट जावपाक जाय. पेडण्या BDO ऑफिसांत मोर्जेच्या सचिवाक बोडोवपी दोगांय बापाय पुताक जामीन मंजूर जाल्या. 5 दीस पेडण्या पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट करपाच्या अटीर जामीन मंजूर. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी.